मोपा विमानतळ जातलो काय ना हो राज्यांत फाटलो कांय काळ व्हड प्रस्न आशिल्लो. कोणें समर्थन केल्लें तर कोणें विरोध केल्लो. मात इतल्या यत्नान प्रयत्नांनी निमाणे कडेन ह्या प्रकल्पाक येस आयलें. आदले गोंयचे मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांच्यांनी गोंया खातीर पळयल्लें हें सपन आसा जें आकार घेता. आयतारा 11 डिसेंबराक देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं मोपा विमानतळाचें उक्तावण जातलें. भारता भायरसून तशेंच गोंया भितर हवाई जोडणेक लागून राज्याची पर्यटन क्षमतेक म्हत्वाची वाड करपाक सुदारणा मेळटली. ह्या विमानतळार सगळ्या प्रकाराचीं विमानां हाताळपाची क्षमता आसा. विमानतळाक सुरवेक वर्साक 44 लाख प्रवाशी हाताळपाची तांक आसा, जे वर्साक 330 लाख प्रवाशांचें प्रमाण वाडोवपाक मेळटा. विमानतळार सुरवेक वर्साक 25,000 मॅट्रिक टन मालवाहतूक हाताळपाची तांक आसा, जे वर्साक 1.5 लाख मॅट्रिक टन मेरेन वाडोवपाक मेळटा. हाका लागून गोंयांतल्यान निर्यात वाडटलो. 6,000 परस चड लोकांक प्रत्यक्ष आनी अप्रत्यक्ष रोजगार मेळटलो. देशी आनी आंतरराष्ट्रीय बाजारांत थळाव्या उत्पादनांची मागणी वाडटली. तरणाट्यांक रोजगार मेळोवपा खातीर प्रशिक्षण दिवपा खातीर विमानतळार विमान कौशल्य विकास केंद्र आसा. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.